मागीर फाटले 3-4 वर्सां भितर तुमी सरकारान भागीदार आशिल्ले, तुमचे उदो उदो चलतालो, हवेन उडटाले सगळे, प्रति मुख्यमंत्र्याची इमेज जाल्ली. मागीर तेन्ना कित्याक तें विजिलन्सांतल्यान मुक्त जालें ना तें ऑडियो तें? तेन्ना कित्याक सगळी सुदारणां जाली ना? 3 वर्साचो कार्यकाळ खूब ना. हांव तरी अजून पसून हें जावना, मंत्रीय जावना, पण तरी पण सरकाराचो आदार घेवन करता न्ही. हांव सरकारा कडेन वतां, मंत्र्यां कडेन वतां, हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करतां आनी करतां. हांव म्हज्या दायरेन भितर आसा, लिमिटेशन्सान भितर आसून काम करतां. पण तुमी तर चक्क सरकाराचे भागीदार आशिल्ले. तुमी तर ही सगळीं मागून घेतिल्लीं. तुमी ताजो आनी इल्लो वापर करूंक जाय आशिल्लो. काडत आनी पळयात कितलो फंड कोणे कोणा कडेन घेतलो तो. काडत आनी पळयात कोणें कसलो राजकीय अड्डो केल्लो काय स्वताचे सगळे कार्याच्या लोकांचे हांगसर अड्डो केल्लो. तुमी पळया मरे, तुमी पत्रकार हांगा येताले वताले सगळे वताले. जेन्ना हांगा भजन, जेन्ना हांगा किर्तन, जेन्ना हांगा भरतनाट्यम, हांगा नाटकां बी जाता, हो जो प्रेक्षक येता तो कोण ऑडियन्स? तो ऑडियन्स आसता पळय न्ही, तो साहजिकच ताजो कल जो आसा तो एक समाज जो आसा तो समाज हांगा दिश्टी पडटा. त्या समाजाक तुमी पेंट करता तो बीजेपीचो तो ताजो म्हणून करूंक जायना. हांगासर जो येता तो कलाकार येता आनी कलेचो मोगी येता काबार. खूब आयडिया आसा, कांय सद्या उलयना, सद्या आव्हानां आसा. आर्थीक स्थिती हें तें सगळें योग्य निर्णय आसा ते योग्य निर्णय. म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना कोणें हें करचें तें करचें म्हणून. म्हाका सरकारान जबाबदारी दिल्या, तो योग्य निर्णय घेवपाक जाय म्हणूनच दिल्या. सरकारान जेन्ना जबाबदारी दिल्ली आसा ती तुवें हें करचें पळय आसा पळय न्ही, त्यो करच्यो न्ही आनी हें करचें न्ही, तुमी कितें केल्लें आसा उजवाड घातला तुमचें. कोणें म्हाका सांगपाची गरज ना.